नाबार्डान गोंयान शेता भाटांची परिस्थिती पळोवन अर्थपुरवणेचो फोकस बदलला। 2016-17 वर्सा नाबार्डान चडशी अर्थपुरवण मायक्रो आणि लघु मध्यम उद्देगांचेर गुंतवणूक 350% वाडयल्या। क्रॉप लोनाचेर अर्थपुरवण 20% देंवयल्या। अंदू 6093 कोटी अर्थपुरवणेचो प्लान नाबार्डान केला। तातूंतली अर्दी MSME उद्देगांक। नाबार्डान मंगळारा पणजे अर्थपुरवणेचो प्लान जाहीर केलो। नाबार्डान 2016-17 वर्सा खातीर अर्थपुरवणेक मायक्रो आनी लघु मध्यम उद्देगांचेर फोकस दवरला। मायनिंग बंदी उपरांत आनी सरकाराच्यो येवजण्यो पळोवन मायनिंग वाठारांत लोकांनी 1-2 वर्सां शेता भाटांचेर लक्ष घाल्ल्या भशेन दिसलें। मात 2015-16 लोकांनी लक्ष कमी केलां म्हूण नाबार्डाचो रिपोर्ट। म्हूण नाबार्डान अर्थपुरवणेचो MSME चेर फोकस दवरला। क्रॉप लोनाक अर्थपुरवणेचो प्लान 20% कमी केला। 2016-17 वर्सा 6093 कोटींतले 369 कोटी क्रॉप लोनाचेर जाल्यार 2944 कोटी नाबार्ड MSME उद्देगांक दिवंक पळयता। Agriculture has been regaining its importance in the state of Goa over mining and tourism during last 2 to 3 years. During last year, due to some reasons, credit flow to agriculture sector has been reduced to 372 crores, which is also alarming. गोंयान मसाल्याची शेती वयर सरपाक शकता म्हूण मुखेल सचिव म्हणटा। गोंयान पुर्तुगेज खंय मसाल्यांक खातीरूच आयिल्ले। Maybe spices, for which the Portuguese initially came to Kerala and this part of the country, they only came for exporting, rather importing spices from India. This state has got tremendous potential for development with spices, and I exhort all the departments who are sitting here from the government of Goa, they have to think in what ways their schemes can extend more benefit to the rural poor, and in case finances are required, they must feel free to approach the financial institutions. नाबार्डाचो स्टेट फोकस पेपर उजवाडायले उपरांत अर्थपुरवणेंत बरे काम केल्ल्या बँकांक आनी ग्रुपांक पुरस्कार दिले। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। इसिसच्या आतंकवाद्यांनी प्रधानमंत्री मोदी आणि रक्षा मंत्री पर्रीकाराक जिते मारतले म्हूण खंय चीट बरयल्या आनी ती चीट सचिवालयान पावयल्या। पुलीस आनी ATS चौकशेक लागल्यात। धमकेच्या फाटभुंयेर पुलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, ATS, नौदळ, हवाई दळासयत लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची खासा बसका जाली। ATSन नुस्तेमार आनी पर्यटन खात्यांकय सादर रावंक सांगला। दादरी हत्येचो बदलो घेतले म्हूण ही धमकी। मध्य पूर्व आणि युरोपांत सध्या धुमाकूळ घालपी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया म्हळ्यार इसिसान प्रधानमंत्री मोदी आणि रक्षा मंत्री पर्रीकाराक खंय जिते मारपाची धमकी दिल्या। धमकेचे पत्र सचिवालयात पावले। ते फाटभुंयेर गोंय पुलीस आनी ATSन लष्कर धरून सगळ्या सुरक्षा यंत्रणांकडेन उंचेल्या पांवड्यार बसका घेतली। बसकेक वरिष्ठ पुलीस अधिकारी, लष्कर, नौदळ, हवाई दळ, ATS आनी बाकीचे सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकारी आशिल्ले। बसकेत ATSन नुस्तेमारी आनी पर्यटन खात्याकय सादूर रावंक सांगला। That is still under inquiry, so we are making all efforts. In view of the upcoming Republic Day celebrations, we had a joint meeting so as to discuss all security measures and preventive measures that are to be taken in view of the existing situation, wherein we called the stakeholders from various agencies and organizations and had a joint coordination meeting so as to discuss security and preventive measures. सूत्रां सांगतात ते प्रमाण ही चीट पणजेच्या पोस्ट ऑफिसांतल्यान पोस्ट जाल्या। ताचेर इंग्लीश कॅपिटल लेटरांनी धमकेचो मजकूर बरयला। दादरीत गायीचे मांसावयल्यान जाल्ल्या हत्येचो बदलो म्हूण प्रधानमंत्री मोदीक आनी रक्षा मंत्री पर्रीकाराक मारतले म्हूण हे चिटयेंत बरयलां। चिटयेचो खोलायेन अभ्यास चल्ला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। तिळारीच्या कालव्याचे काम आशिल्ल्यान महाराष्ट्रान धरणाचे उदक बंद दवरतले। ताका लागून उत्तर गोंयच्या तालुक्याच्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो। पुराय पेडणे आनी बार्देस तालुक्यान उदक आसचें ना। दिवचल तालुक्याच्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण जावची ना। कालव्याचे काम जाग्यार पडमेरेन उदक सारकें आसचें ना। काम केन्ना सोंपतले आनी उदक केन्ना सावन येतले ताचेर PWDचे पब्लीक नोटिशीन कांयच ना। घेवया एक विराम।